मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20. आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर्व आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाल संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उडास दवरा. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 13. कित्याक हांव सरेस्पोर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरतां, हांव तुका सांगतां, भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 21 to 32. जेजू उदकाचेर चलता. उपरांत जेजून शिसांक दोनीर सडाशे आनी आपणास पुढे पलतडी वसाशे ताकीद दिवन लोकांक दांड सोडलो. लोकांक दांड जातच तो एकलोस मागणे करूंक म्हूण दोंगरा गेलो. काळोख पडतना थंय तो एकलोस आसुल्लो. हेणे दोनी तडी तावन सुमार पयस पावल्ली, पूण वारे विरोध वळताले जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतरलेली जातीत. जेजून उदकाचेर चलोवन तांचे चरशी आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. तितल्यार पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूं तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे चरशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवून जेजू चरशी वचून उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळतालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताचो हात धरलो आनी ताका म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं दुबावलय. उपरांत ते दोनीर सरतच वारे रावले. तवळ दोनीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले, निजा की देवाचो पूत तूं. Lamentation chapter 3 verse 22. सरेस्पर अशो विश्वासी मोग केदींस सोंपाना, ताच्या काकुळती केदींस अंत ना. Psalm chapter 146 verse 8. सरेस्पोर कुड्यांचे दोळे उगडता, बागवाल्यांक नीट उबी करता, सरेस्पोर नितिवंतचो मोग करता. Jeremiah chapter 1 verse 8. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा. Deuteronomy chapter 31 verse 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भियेनाकात आनी तरतर नाकात, कित्याक सरेस्पोर तुजो देव तुजे सवे वेता, तो तुका सोडून घालचो ना या तुका सांगचो ना. Jeremiah chapter 1 verse 19. ती सगळी तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत वचची ना, कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सरेस्पोर.